नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. मायनिंगाचेर कोर्टात उपाय काडटले म्हूण बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाच्या उतराचेर मायनिंगांतल्या लोकांक ना विश्वास. बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाची भाशा, काँग्रेस म्हणटा फक्त फटाशो. अमित शहा गोंयांत येवन गेलो, म्हादयचेर भ्र काडले ना. युती पक्षांची गाठ भेटना. काँग्रेसवाले म्हणटा बीजेपीची स्टंटबाजी नाका. बीजेपी वाले म्हणटा आज ना फाल्यां उलयतलो. जीसीईटीचो रिझल्ट हे फावट टॉपर चलेच. फिजिक्सांत साहस कामत, केमिस्ट्रींत रवींद्र कुडचडकार, मॅथ्सांत हर्ष कोरगांवकार टॉपर. डीटीईची ऍडमिशनां 17 माया आसा. ओल्ड गोवाच्या वादग्रस्त बंगल्याचे केशींत एसीबीन मंत्री मडकयकार आनी घरकान्न जनिता आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला सुरू केली मुळावी चौकशी. आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पावले जीएसपीएलाच्या सेमीफायनलींत. आंबेली क्विन्साचे चिंचिनी एंजल्सांचेर मोठें जैत. मायनिंगाचेर कोर्टांत उपाय काडटले म्हूण बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाच्या उतराचेर कितल्याशाच जाणांक विश्वास ना. मायनिंगांतले लोक कॅमेराचेर उलोवंक तयार नात. मात लोकसभा वेंचणुके पयलीं मायनिंग इश्यू तडीक लागना जाल्यार बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाची ऑफ कॅमेरा भाशा करतात. काँग्रेस म्हणटा सरकाराच्यो फक्त फटाशो, कांयच जायना. मंत्र्यांक सरकाराक डिफेंड करप सोडून दुसरो पर्यायच ना. सुदीन म्हणटा रिव्ह्यूचो ड्राफ्ट एटर्नी जनरलाक धाडला. सध्या मायनिंग इश्यू सगळे कोर्टात आनी कोर्टान जे डिसिजन दिलां ताजेर आमी आमचे हें मांडपाचें आसा आनी त्या खातीरूच रिव्यू पिटिशन जे आमी करतले म्हणून सांगिल्लें तें आमी हातूंत धाडिल्लें आसा ऑलरेडी दिल्लीक. आनी दिल्लीचो जो सुतो वाजयतलो तो मुखार घेवन वचपाचें आमी ठरयलें. ओके. वेणुगोपाल. Well, if they are serious about it, let them do it. Okay. They don't seem to be serious about it. There are so many people, 60,000 people are unemployed. You see? The state government itself will lose about 100 crores. दुसरें आतां मायनिंगाचें म्हणटा आतां मायनिंगाचें म्हणटा तो हें आसा. मायनिंगाचें अजून कांय जावना. कोर्टा वचून तें हें करपाचें आसा आनी कोर्टान तर पेंडींग आसा. पण निमाणे दोनी ताणें कांय दिवं ना. जे गोंयकारांक कितें पळय सांगपाचें तें फक्त सांगलें ताणें इतलें फक्त इलेक्शनाचें. The only person who can find a solution to the mining issue in the state of Goa is only the Bharatiya Janata Party, because we have a Prime Minister in Delhi. This has not come because of any kind of government decision. This is a problem that has arisen because of the Supreme Court. And as a result of which this issue has to be properly handled. He has mentioned, and now they are filing a review petition. Let us see, we have to go step by step. And then ultimately interest of Goa and Goa's mining industry is utmost in the mind of the Bharatiya Janata Party. गव्हर्मेंट म्हणून जाता तितके प्रयत्न करता की केस म्हणून फेवरेबल जजमेंट आमच्या मार्फत ऑर्डर घेवपाक प्रयत्न करता. पूण ताका थोडो टायम लागतलो. हे सगळे घडटा कित्याक आतां वेकेशनाचो टायम म्हणटकूच हे थोडे बारीक अडचणी आहा. पूण आमी म्हाज्या मनान दिसता की सप्टेंबर ऑक्टोबर पासून हो निकाल सुटावो जातलो. म्हाका एकच सांगपाक जाय, ते कितें म्हणटा ते चोड, ते कितें म्हणटा एक आनी करता एक. आज पर्यंत आमी पळय दिल्ले आसा ते म्हणटा तशें कांय करीत नात. कित्याक जर तेणी सिरियसली घेतले जाल्यार हे आज पर्यंत हो प्रश्न सुटून जावपाक जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता टायम टू टायम तुजो स्टेटमेंट वेगवेगळो आसता पूण प्रत्यक्षाक कांय जायना. आनी अशें करून हें जर बरें एक वेगवेगळो स्टेटमेंट केला, लोकांक खूश केले म्हूण ते बेश्टे तोंडान उलयले म्हूण लोकांची पोटां भरनात. ते प्रत्यक्षात कितें तरी करपा जाय. आयज पर्यंत कांयच करूंक शकले ना. आनी म्हाका दिसता ते कितें उलयता तेजेर वचूंक फायदो ना. एक कृती जावपा जाय जेणे करून ते चालू जावपा जाय मायनिंग. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहा गोंयांत येवन सभा घेवन गेलो, मात म्हादयचेर भ्र काडले ना.
कांय बिगर बीजेपी आमदार ताका विचारूंक राविल्ले, मात तो युती पक्षांकय मेळ्ळो ना. प्रुडंटान आजी माजी आमदारांक गाठले. काँग्रेसवाले म्हणटात प्रकरण ट्रिब्युनलात आसतना बीजेपीन स्टंटबाजी करप न्ही. गोविंद गावडे खुर्चयेच्यो गजाली करता. विश्वजीत म्हणटा एके सभेन कांयच जायना, आज ना फाल्यां उलयतलो. गोंय जें आसा तें म्हादयचेर डिपेंड आसा आनी being Madai is a backbone of Goa, we should not compromise at any stage. पण सर आता ते उलयता एमिकेबल सोल्युशन हय, श्रीपाद म्हटला पळय तसं. We should not compromise at any stage because whatever is hearing going on is in final stage. So MGP just it should not compromise on We anything. should not because it is a Lifeline backbone of Goa. No, I mean, the question is, let's see what they are going to do. There is no point, because there is an election going on in Karnataka. That's why they must have kept quiet. But they should be very frank with themselves. ट्रायब्युनल आहा थिंगा सेटअप केलेलो. टॉकिंग आउट ऑफ द ट्रायब्युनल इज द राईट फॉर्म. इट मे बी No, it's not correct. When it is before the tribunal, then they can argue it before the tribunal. Sripad says that we'll like to know from him what he has suggestions, what kind of suggestions he has got. Everybody knows how this is a political stunt, political upmanship. When the matter is before a tribunal, it is sub judice, and we have to wait till the decision is coming from the tribunal. जेन्ना कोर्ट आसा तेन्ना आमी उलोवप न्हू कोणी तेणी उलोवप ना आमी उलोवप ना. पूण कोर्ट आसा कोर्ट लेट कोर्ट डिसायड न्हू ट्रिब्युनलाची आसा ती थंय जावनी सटल जावनी कितें आसा तेंच्यानी ऑर्डर येतली. पूण हे पयलू वाडटात पयलू तेणी वाटली उदक सगळें लोकांक दाखयलें. पण इलेक्शनाक म्हळ्यार हे इलेक्शनाचे एक भाग म्हणून ट्रिब्युनलाचे आसतना कोणे प्रायम मिनिस्टरान उलोवंक जायना आनीक पक्षाचे अध्यक्ष जे आसा अमित शहानी उलोवंक शकना. हे चुकीचें. हें सामकें चुकीचें. तांचो हेतू स्पश्ट जाता. जे ते कर्नाटकान उलयल्यात ते करून दाखयतले म्हणून. खंयचेच गोंयचे लिडराकय बी तांकां क्रॉस क्वेश्चन करपाची हिम्मत जाली ना गोंयचे खातीर. म्हाका ह्या गोवा फॉरवर्डाकी प्रश्न करपाक जाय. तुमी जे मोठे तावान उलयताले, मोठे नेटान उलयताले, म्हादयच्या राखणे संबंधान उलयताले, ते आज कितें जालें? आदले आमदार सावळान खासदार श्रीपाद नायकाच्या तडजोडीच्या भाशेचेर खर टिका केली. एक्स CM आमचो पार्सेकर सुद्दां ताजेर उलयलो ना. आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरय ताजेर केन्नाच ताणें भाश्य केलें ना. आनी श्रीपाद नायक ह्या इश्यूचेर उलोवपाक कोण? तो गोंयचो MP काय कर्नाटकाचो MP? कितें? तेन्ना जो पर्यंत ते ट्रिब्युनला कडेन आसा तो पर्यंत कोणीच काय उलोवचें न्ही. कळ्ळें? तो पयलीं रिजल्ट येवनी मागीर कितें तें पळोवया. गोविंद गावडे म्हादय वटेन. कित्याक पयरूय म्हटलां आनी श्रीपादानूय म्हटलां दे कॅन बी सम एडजस्टमेंट ऑर समथींग इन द प्रेस कॉन्फरन्स. इफ तुमी म्हणटा सिंगल ड्रॉप फाल्यां समज तेणी कितें अंडरस्टँडिंगा करून इतलें देखून केलें जाल्यार तूं कितें करतलो? जेन्ना जर तरचो प्रश्न आसा त्या विचार श्रीपादान ऑलरेडी उलयला. हांव ऑलरेडी उलयलो न्ही. म्हाका स्टँड क्लियर आसा. सो एक देखून ड्रॉप केलो जाल्यार तूं कितें डिसिजन घेतलो? डेफिनेटली आय एम गोइंग टू टेक सरकाराक भिरांत आसा. दॅट हांव एकटो आसा. फ्रांसीस म्हणटा शाह इलेक्शन रॅलीक येवंक नासलो. हे बाकीचे राजकीय तुमचे समज प्रश्न स्टेट गव्हर्मेंटाचे ते उलोवपाक लागले. तो फक्त कार्यकर्ते मेळावो केलेलो. कार्यकर्त्यांक कितें लागता पळय ते उलयतालो. मग तांकां एनकरेज करपाक तांकां स्फूर्ती दिवपाक ही इलेक्शनाची स्पीच न्हू जावं बाकीची मिटिंगी सारकी मिटींग फक्त त्या कार्यकर्ते मेळावो. सो तेजेर तो अवलंबून रावलो. ते फक्त तो विशय देखूच. जाल्यार विश्वजीत म्हणटा आज ना फाल्यां तो उलयतलो. Which are going on. Madhav Tribunal and everything is going on. So let it well seated here in power, and BJP will take everything forward. All your issues will be addressed from time to time. Just because Amit Shah ji came, he did not mention something. That's not important. He is going to come again, and we are also going to go there. We will always ensure that the Goa's interest is. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.